विसा उपरांत तुमकां येवकार। मायनिंग संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या क्लॉजांकडेन सरकारान गंभीर लक्ष दिल्लें ना। सरकारान लोकांच्या क्षमतेचो अंत पळोवचो न्हय। कंपनीन अचानक काडून उडोवपाचें पत्र केल्ले खातीर कामगार सगळे पिकार जाल्यात। आरडीएस्को खातीर पाळीच्यान महेंद्र गांवकर। गव्हर्मेंटान आमकां सांगलां म्हणजे जे कोण आमचे वर्कर आमदारांक मेळ्ळात, मिनिस्टरांक मेळ्ळात, आमी कोणाक MLAक मेळ्ळात आनी गव्हर्मेंटाच्या कोर्टांतल्यान जी बातमी आसा तातूंत अशें सांगलेलें की आमी विदीन नेक्स्ट 1.5 मंथा भितर आमी डिसिजन घेतले हेजेर मायनिंग सुरू करपाचें अशें तांच्यांनी आमकां सांगलें। म्हणून आमी मॅनेजमेंटाक रिक्वेस्ट केलें, पूण मॅनेजमेंट काय आयकपाची तयारी ना। आज जे मायन बंद जी आसा ती मायन सुरू करपाक एक्चुअली सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जी आसा पळय ती सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर म्हाका दिसता ह्या सरकारान सारकी वाचूंक ना किंवा तांकां वाचपाची इच्छा ना किंवा ती इम्प्लिमेंट करपाची इच्छा ना, म्हणून ते लिगल एडवायस खंयचो तरी एडवोकेट जनरलचो एडवायस अशें करून ते गेले 2 म्हयने तांच्यानी काडलेले आसा। तुमी जर ती ऑर्डर वाचचे जाल्यार ऑर्डर क्लॉज 2 आसा पळय तातूंत क्लियर मेन्शन केलें, जाल्यार तुका वाचून दाखयता तीच वाचून दाखयता, म्हणजे तुमकां लक्षात येतलें हे कशे लोकांक हें करतात। कंडिशन प्रत्येक एनवायरमेंटाक कंडिशन्स आसतात, ती कंडिशन इम्प्लिमेंट करात। हो जर घोळ जाला जाल्यार हो सरकारान पयलींचे जे गव्हर्मेंट कोण आसले तेंच्यांनी प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन करूंक ना म्हणून घोळ जाला। कारण खंयची इंडस्ट्री जर चलयतलो ताका कंडिशन्स आसतात आनी कंडिशन फुलफील जायना म्हणून एनवायरमेंटल इश्यू येतात। जर ते प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन एनवायरमेंटाचें जाल्लें जाल्यार हो इश्यू येवचोच नाशिल्लो। आनी ताका लागून आमचें म्हणणें आसा की सरकारान बेगीनच्या बेगीन लोकांचो अंत पळोवचो न्हय, कित्याक हितून जवळ जवळ 4 तालुके आसात, बिचोली, सत्तरी, सांगी आनी अर्दे केपें, आनी जवळ जवळ 1/3 पॉप्युलेशन ह्या मायनीचेर डिपेंडंट आसा। आनी हे 1 लाखाच्या वयर डायरेक्ट लोक एफेक्ट जातले, इंडस्ट्री एफेक्ट जातल्यो, बाकीचे एन्सिलरी युनिट एफेक्ट जातले, दुकानां एफेक्ट जातलीं। इतकी वर्सां 2012तले बॅन आनी आतांच्या बॅनात फरक आसा, कारण 2012च्या बॅनात वर्करांक काडूंक नाशिल्लें। कारण 10,000 परमनंट वर्कर जर तुवें धरलेले 10,000 वर्करांच्यो 5 जरी फॅमिली धरल्यो टोटल जाल्यार 50,000 लोक जातात। चौगुले मायनीर आमी काम करता, आमी परंपरेनुसार हांगा जे आतां 100 वर्सां जाली हे मायनींग चलता। हांगा आमचे आजे, आमचे बापूय आनी आतां आमी आनी आमच्या भुरग्यांनी फुडें काम करपा जाय अशी हांगा तरतूद करून दवरपा जाय। आयज आमी इतले पावडर हे मायनीक हांगा वर्कर पावसा म्हण थंडे म्हण गरमे म्हण रात दीस मरण हांगा काम करता, रक्ताची सांग उदक करतात आनी हे सगळे पात्रांव आमी जोडून दिता। आनी आयज आमची अशी परिस्थिती येयल्या तेन्ना पात्रांवान आनी मॅनेजमेंटान आमकां कितें तरी आमची फॅमिली प्रोटेक्ट करपा जाय। पयर सुद्दां आमी सगळे जशें आमचेर तशें प्रॉब्लेम येता तशें आमी हें करपा लागून सरकारा बरोबर आमी सरकारा हें करपा वयता, मोर्चा म्हण कितें म्हण वयतात। आयज परिस्थिती बिकट येयल्या तेन्ना आमकां मॅनेजमेंटान आनी आमचे पात्रांव जो आसा तेणें आमकां सगळ्यांक पोसपा जाय आनी आमकां पळोवपा जाय, कित्याक 100 वर्सां जाल्यार आमची पिढी तुमकां लागूनच सगळें रक्त आनी सगळें काबार करून जालें आनी फुडें आमच्या भुरग्यांक मेळोंक जाय। आनी आमी काय गव्हर्मेंट सर्वंट ना, इतलेच कोण लग्न जावपा आसा तेंगे सैरीगती आसा मोडपा पावल्या, कित्याक मायनींग बंद म्हळ्यार सैरीगत मोडटा। दुसरे आमी आतां आमी सारके आमी घर बांदले, आमी लोन काडल्या 12 लाख आमी लोनार आसा। तिसरे आमचे 9 भुरगे आसा तांकां आतां 15 वर्सां जाले ते कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचे म्हणून काम करता। जेन्ना सुरू जावपा ते 6 म्हयने चलता, पावस पडटा मागीर परत बंद जाता।